तेमगेले इल्लिगल स्ट्रक्चराचेर इल्लिगल लायट घायली ONGC. सो टॉपीक आहलो इल्लिगल लायट ह्यो नॅविगेशन हॅम्पर कोताय. फिशींग वेसलाचें नॅविगेशन जें जाता तें हॅम्पर जाता म्हूण आनी तितूंतले मॅक्सिमम तेमी इल्लिगल लायट घायले त्यो काडल्याय. एक दोन लायट इल्लिगल उरल्याय तिंगल्यो, त्यो वचून इन्स्पेक्ट करून त्यो इल्लिगल काडले. ते काडटा आसतना इल्लिगल लायट्यो तो स्ट्रक्चराचेर नदर मारपा जाय. तो स्ट्रक्चरूय पळय जाल्यार इल्लिगल. सो जी ऑथॉरिटी वयता TCPकूय व्हरचें आनी थिंग वचोन कॅप्टन ऑफ द पोर्ट TCP हेंक सगळ्यांक व्हरोन लायट पळय सद्या इल्लिगल आहायच, पूण तो लायट घायलो आहाय तो स्ट्रक्चरूय इल्लिगल. आनी हें सगळें आज इतुली वर्स जालीं म्हणटाय ट्रेनिंग उलयताय 45 years. आमकां जालें 4.5 वर्सां. 2022 जिखली तेन्ना वचोन ट्रेनिंग वॉला फाटल्यान मुको ट्रेनिंग वॉला ड्रॉईंग आहा सगळें आहा फॉलोअप करून. कोण म्हणपा लागले प्रोफेसर एकलो आहा तो जर्मनी गेलो. हें सगळें करून फायनली तुमचें चोयल जातलें. द होल इश्यू इज बिकॉज वी हॅव अ इनकॉम्पिटंट फिशरीज मिनिस्टर हू हॅज नो कॉम्पिटन्स. ही 4 वर्स बिस्त गेली नाय. तागे कॉम्पिटन्सी लॅक जाता आनी हिंग प्रेस कॉन्फरन्सान उलोवपाक व्हेरी इजी. हे असेंब्लींतूय ताका इनकॉम्पिटंट म्हूण ऑन द फेस ताका सांगलो आहा. चीफ मिनिस्टराकूय सांगलो आहा की तेको कॅपॅसिटी ना की युनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीजा कडेन वचोन तो ट्रेनिंग वॉलाचो डिमांड घालून थिंगसोन बजट पास करून. हें हांवें ताका असेंब्ली भितरूय सांगलो, असेंब्ली भायर जेन्ना मेळटाय तेन्नाय ताका सांगलो आहा. 2-2, 3-3 म्हयन्या वच पासय मार आनी फिशरीज युनियन मिनिस्टराक वचून पयशे हाड गोंयचे पासत. सो हें तेको कापस्ताद ना. सो हेज्या मुखारूय आतां तें जावपा ना ह्या सरकारा कडेन. सो हें आमी आनी तांकां सांगून 15 दिसां तांकां टायमींग दिला की ते कोतले. सो दीस इज नॉट गोइंग टू एंड एनीवेअर बिकॉज वी डू नॉट हॅव अ प्रोफेशनल अप्रोच टुवर्ड्स दीस. आनी असले जर तरी म्हाका सदां जायत रावले मुखार देखून जाल्यार 45 कित्याक 145 years जातलीं. सारकें मनशां निवळून हाडपाचो, सारकें मनशां बसोवपाचो आनी ते वच करून घेवपाचो. हे आतां रिवर मावथ आहा ते आमी जाणा तेजें वीथ कितलें आहा तें. आनी आतां कुडबोणा जेटी म्हणजे बिगस्ट जेटी मॅक्झिमम फीश थिंगा अनलोड थिंगा जाता. आनी इतले बिजनस चल्ला. मोर दॅन 400 म्हणजे ट्रॉलर्स आहाय थिंगा. आनी एक ट्रॉलरान मोर दॅन 40 तरी एक वर्कर्स आसताय. आतां तेंचे सिजन स्टार्ट जाता ते नॅरो विथांतल्यान बारीक एक सायडीन तळप आसता, एक सायडीन ते बीच आहा. मातशें चुकलें जाल्यार वारें बी वसाड बी जाल्यार खंयच्यानी पडपा जाता. ताका लागून लास्ट 45 years आमचे फिशरमॅन आहाय ते ट्रॉलर्स ओनर आहाय ते ट्रेनींग वॉल मागताय थिंगा, पूण ते आयज पासून जालो ना. आतां इश्यू जाल्लो आमकां लेटर केल्लें आमचे कुडबोणा बोट ओनर्स फेडरेशनान कित्याक ONGCन थिंगा एक फ्लोटींग जेटी प्लस ते लिफ्ट घातला. कित्याक ते म्हणटा ते आतां आयकूं येता इलिगल कन्स्ट्रक्शन आनी थिंगा लायट्स घातले आनी त्यो लायट्स सगळे जोयरां फेस केल्लो आहाय. आनी जेन्ना ह्यो आतां सिजन स्टार्ट जाता ना रातच्यो येतो तो ट्रॉलर कोण ड्रायव्हर आहा चलयता तेजे दोळ्यार पडली जाल्यार ती मिस्टेक खंयच्याच डायरेक्शन वचपाक वयतली आनी हूंय हाडटली. सो हे टोटल तांकां लॉस जातलें म्हणून आयज हो इश्यू हाडलो. सो आतां ONGC तेंगे ऑफिशलान सांगलां कित्याक ते टोटल काडटा म्हणून आनी इन्स्पेक्शन करता. सो आमचें तेंकां डिमांड आहा मेन आहा तें ट्रेनींग वॉल थिंगा हें जावपाक जाय. कितलेच फावटी आमी असेंब्लीक आमचे बाणावले MLA वेंझिनी आमी कंटिन्युअस हाडिताय एनवायरमेंट क्लियरन्स घे म्हणून, पूण हिंगा हेजेर तेजेर घालून कितें डॉच करीत आहा ते आयज पासून क्लियर आन्सर ना कोण एजंसी अपॉयंट केली ती. हो इश्यू आनी आयज मिटींग हेजें जावपाक हे मुळे आमी सांगलें ना पंचायतीन सांगलें तेन्ना तर हेंच्यान सारकें केलें ना जाल्यार आज हो इश्यू जायना. हें IPBचेरय केलें ना, IPBन दिल्लें ना गव्हर्मेंटान अप्रुवल दिलें ना. हें ONGCन आनी गव्हर्मेंटान मेळोन ही बागत केल्या. आमी इन्स्पेक्शन केलें, आमी इन्स्पेक्शन करून इन्स्पेक्शन रिपोर्ट धाडलो, शोकॉज नोटीस काडली, रिमांयडर धाडलो, जाले अडेच म्हयने चलता. पूण आज पासून ONGCन आमकां रिप्लाय केलो ना. आनी हे तरी हें कितें केलां फ्लोटींग जेटी करपाक पॉन्टून हाडला लिफ्ट केल्या ती तरी सार कायद्याचेर केल्ली न्हू आयज हो इश्यू जायना आसलो कित्याक तेन्ना बंद जाता. आमगे कारवाय चालू आहा पण आयज पासून ONGCन 2-2.5 म्हयन्याक आयज पासून तेमी तांकां उचीत दिसलो ना म्हणजे पंचायती कितें मागले तेजो जबाब दितले म्हण. आनी हें तरी सारकें आहलें कायद्याचेर आहलें जाल्यार आयज म्हळ्यार ते ONGC आमकां रिप्लाय दिता आशिल्लें पण आयज पासून तांच्यान दिलें ना. 1.1 क्लियर जालो जे तुका खबर आहा लास्ट मंथ जायती थिंगा एक प्लांटून एक स्टेर केस ऑर वॉट एवर ONGCन बेतलां बांदली ती मोडून पडली आनी तेजी जायती डिबेट जाली, चर्चा जाली, कोणे गायल्या, कित्याक गायल्या,
लोक आमकांय जबरदस्त करता पूण आयज सरपंचान सांगलां बेतलांतलो हेजेर तांकां परमिशनूय घेयला ना म्हणून कांय ना पूण आयज डिप्युटी कलेक्टर आमगे ऑनरेबल बोतलोगा एमएलएन बरयल्ले आनी आयज ते एग्री जाले ONGC त्यो लायट्यो कोडे दोळ्याचेर मारतले जे बोट भितर आताय इट इज व्हेरी डेंजरस नॅविगेशनाक सो ते तरी सांगलां ते काडून उडयत म्हणून ONGC एग्री जाला बट मेन कॉज आहा तो ट्रेलिंग वॉल ताचो इश्यू सॉल्व जावपाचो पूण हांव नको गव्हर्मेंट कोन्ना इतली लायफ लॉस जालें इतले आय थिंक फिशींग कम्युनिटी इज अ व्हेरी बीग कम्युनिटी आनी देर आनी फिशींग कम्युनिटी म्हळ्यार फकत खरें गोंयकार जावं ट्रॉलरवाले जावं आमचे निजाचे आनी हेंकां ही हाणीन हें बांदून दिवपाचें सारकें गरजेचें 2021 NGTन ऑलरेडी क्लियर डायरेक्शन दिल्लें एनवायरमेंटल क्लियरन्स घेया आनी काम कॉमेन्स करूया म्हणून सो हांव मागता आमी दोनी MLAकूय तुमी हे पाटी ते जाय जाल्यार आमी CMा बरें वचून म्हाका दिसता ऑल इज डन ओनली यू नीड टू अपॉयंट अ न्यू कंसल्टंट एंड गेट अ न्यू टेंडर सो आमी मातशें वचून हे दिसान वचून तुमगे आनी आतां पावस आतां काबार जाता तुमकां बोट येतले दिसती पडले 1-2 बोट फुट्टली थिंगा गॅरंटीड बिकॉज द सँड बार इतलो जाता आमचे रॉय बारेटो फिशर तेणें सांगलां दुसरे स्टेटीन कितकोन हें चॅनल केल्लें आहा इट इज व्हेरी सिंपल तुका सिमेंट देखून नाका इट इज अ बीग आमी जायत कडेन पयलां भायर गांवांत कितकोन आहा तें इट इज अ व्हेरी नॅचरल वे ऑफ डुईंग एंड आय थिंक दॅट इज द टॉप प्रायोरिटी टू अवॉयड लॉस ऑफ लायफ एंड ट्रॉलर्स आमी ताका ब्रीफ केलां कलेक्टर आज 45 इयर्स जालीं पळय सुद्दां आमचो लायट इश्यू लायटीच जाल्लो लायटी सामकी 90% सॉल्व जाला आतां फॉर आमी फिजिकल इन्स्पेक्शन वचपा आहाय विथ ONGC कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी फिशरीज सो तें जालें म्हणटरी आमी तांकां हांव लेटर दितले वी आर इश्यू सॉल्व म्हणून आतां दुसरो प्रश्न आमकां घातलो कलेक्टर दीस वॉज नॉट ऑन अ टॉपीक बट वी टूक इन द टॉपीक बिकॉज फॉर द लास्ट 45 years we have been asking for this retaining wall. In the last 45 years, I'm sorry to say, we have 15 boats आमच्यो total loss जाले हिंगा and another 60 boats like the verge of loss म्हणपा आता they were saved by local fishermen and boat owners and trustee आणि कोण कोण आमचे पावन आणि तशेंच आमचे लॉस ऑफ लायफ जाले तितलेच फाल गव्हर्मेंट एक लॉस ऑफ लायफ जाल्यारच आमकां गोडाय मारतले कित्याक अंजुना जाल्ल्यान चलया तुमी कोण कोण परमिशन दिलें आनी ते गोडवे ट्रासा वळे आनी त्याच भितर तेज मेन म्हाका दिसता आमी एक टायमार बोटकार भितर पडले हें जालें जाल्यार आनी इश्यू जावचे पयलें म्हाका सरकारान ताबडतोब हे इश्यूआचेर मातशें लक्ष घालचें कित्याक आम्हाला इन्चार्ज देऊन फिशरीजा कडेन कांय आसून ना आन्सर ना कन्सल्टंट सांगिल्लें म्हणटा 4 वर्स जालें ते न्यू कन्सल्टंट काड्या म्हणजे अजून तेचो हें जालें ना आयज ONGCक इन्वायरमेंट क्लियर नासता म्हणटा पंचायत परमिशन नासता तें मात काय पण कितें केलें तिका आनी आमगे बोटकारांलो इश्यू 45 years जालो कित्याक जायना